ते याद करून दिता की आपण कसे काम केले आणि त्यांना तुमका निवडून हाडले आपण बी म्हणून. केन्ना ते सो बँक वॉज फिनिश टू फिनिश कलर. येस यू रिमेंबर दॅट. पर्सनल हातूंतल्यान आमी तशे एकमेकाचे बरे फ्रेंड. फोटो काडटाना तूं ते घालता. वॉट डज इट शो? वॉट डज इट प्रूव्ह मॅन? तुमच्या मतदारसंघात खूप कडेन म्हणटा भाऊ पावूच ना म्हणटा 5 वर्सां जाली आमचे कडेन. आतां पर्यंत काम करिनासले मनशाक कोणाकूच निवडून दिना अशें तुमी आयकलां? Did he open his mouth any time? Did he write to the Prime Minister on this issue? तर तुम्ही उलोवपाक शकता No, ना. wait. कर्नाटकान परत काँग्रेस Okay, आसा. don't worry. You check and see whether it is the BJP government in Karnataka or Congress government, and nobody will stop Kala from taking up the issues of the people. Hub Express Judgment 2024. Powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on. आमचे बरोबर आसा उत्तर गोंयचे खासदार आणि उत्तर गोंयचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार श्रीपाद नाईक सर. भाऊ वर्सीस भाई म्हणून सध्या चल्ला ते. कोण तरी उमेदवार प्रत्येक पक्षाचे उमेदवार हे असतात आणि ते असणे स्वाभाविक आशिल्ले. वर्सीस ना हे आमचे पॉलिटिकल फायट. पूण एक पर्सनल हातूंतल्यान आमी तशे एकमेकाचे बरे फ्रेंड. ते याद करून दिता की आपण कसे काम केले आणि त्यांना तुमकां निवडून हाडले आपण बी म्हणून. केन्ना ते केन्ना तरी खंय याद आसत हांव तुजो खूप आभारी पयलीं आसा. खंय. खूब पयलीं म्हणजे 99 नंतरच आसतलें, कारण पहिल्यांदा ताजी माझी फायट अशीच जाल्ली पयलीं अशी, आणि ताजे नंतर मदत केली आसतली. हाजी त्याबद्दल हांव सद्या आभारी आहे. डिबेट्स आसा म्हणटा ओपन डिबेट चॅलेंज चल्ल्या. हय ते गरज ना चॅलेंज ओपन जें कितें आसा. आतां 1998 ते 99 पर्यंत ते 18 म्हयन्याचे कारकिर्दीक आपलो 25 वर्सां आपलो विकास श्रेश्ठ अशें ताजें म्हणणें आसा. ते लोकांक सांगूंक जाय. तें म्हाका सांगून कांय उपयोग ना, आनी लोकांनी तें आयकलें म्हणून त्या वेळेर म्हाका निवडून दिलो. हेजो त्या डिबेटीक त्या वर्साच्या डिबेटीक कांय अर्थ ना. पण हातून कितें तुमी इतली वर्सां राजकारण केल्लें आसा अशें डिबेटीन कितें फायदो बी जाता मतदार हेवटेन अजिबात ना. जें कितें आमचें काम केलें लोक भरपूर जाणा. ताणें केलां ते तेणें कितें कार्य केलें आसता ते लोकूय जाणात न्ही. आनी डिबेटीक म्हणजे अशे तरेचे एक वेगळी प्रथा म्हाका दिसना. आमी कितें जालें आमच्या लोकांक हें करूंक जाय न्ही. आमी डिबेट करून फायदो. तुमकां खूब वेळ मेळ्ळो हें करपा खातीर, सो तो ते प्लस पॉयंट जातलो तुमकां. हय डेफिनेटली आसा न्ही. हाचे जवळ जवळ आमचे एक रावंड आतां 20 मतदारसंघांनी 2-3 दिसांक कंप्लीट जातले, आनी परत एकदां फॉर्म भरले की आनीक जवळ जवळ आनी एक फेरी आनी 15 दीस मेळटले. एंटी इनकम्बन्सी आसा, तुमी काम करुना बी म्हणून लोक रागार आसा. हय अजिबात ना. हे पळय आमी हांव एक सिंपल तुमकां लॉजीक सांगता. गोंयची सगळे कडली जनता ही सुज्ञ आसता, ते जाणात. आतां पर्यंत काम करिनासल्या मनशाक कोणाकूच निवडून दिना अशें तुमी आयकूं ना. म्हणजे जवळ जवळ एकदां न्हय तर ज्या मतदारसंघात दुसऱ्यांदाय कोणा निवडून दिना. म्हजे सारक्या सामान्य हाका 5व्यांदा लोक निवडून दितात. हे विकास आनी हे जें कितें आसा तातूंत सगळें येता न्ही. आयुष हॉस्पिटलाचेर तुमचे परत ते तुमी खंय नोकरी दिवपाक पावूना, तुमी मोपा नोकरी दिवपाक पावूना. नोकऱ्यो उबे करपाचें काम, इन्स्टिट्यूट उबे करपाचें काम आमचें. नोकरी दिवपाची ती संस्था जी आहा ती पळयता. आनी त्या हातूंत जर हांव जर कंटिन्यू मंत्री आशिल्लो जाल्यार म्हाजोय काही शे थंय चलता आशिल्लो. पूण नेपोटिजम न्ही, आमी कोणाक थंय तें बरें चलोंक जाय जाल्यार ते एज पर रुल्स आमकां घेवचे पडटा. नोकऱ्यो कोणाक आज एका जाल्यार ताका नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात न्ही. नोकऱ्यो मेळ्ळ्यात. आनी त्यो आमी तातूंत एग्रीमेंटान सुद्दां घालून घेतलेले आहा की 80% नोकऱ्यो आमी गोंयकारांक दिता. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स हैं, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता. तुम्ही तुमचे आता एक 4-5 हें जाले, सगळ्यात बेस्ट परफॉर्म केल्लो खंयचो हे? आयुष मिनिस्ट्री एक चॅलेंजींग मिनिस्ट्री आशिल्ली, नवी मिनिस्ट्री आशिल्ली. आनी तातूंत एकूण आमची जी काही इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसीन आशिल्ली ही दाबली गेल्ली आशिल्ली काही ह्याच्या नंतर. हजारो वर्साची जे काही इतिहास आसा
ही ट्रेडिशन्स आसा अशी हाका दामून दवरलेली आनी आज ती मोदीजीच्या नेतृत्वा सकयल 2015 नवी मिनिस्ट्री फॉर्म जाली आनी ती म्हजे कडेन दिली आनी खरोखरच म्हाका खूब हें दिसता की हांवें देशभरांतूच न्हय तर संपूर्ण जगाक योगा पावयलो आयुर्वेदा पावोवपाची संदी आमकां मेळ्ळी हें आमचें हांव भाग्य समजता. तुमच्या मतदारसंघात खूब कडेन म्हणटा भाऊ पावूच ना म्हणटा 5 वर्सां जाली आमचे कडेन भाऊ पयला खूब दीस आमी सांताक्रूज गेल्ले ते म्हणटा ना आमी भाऊ येवन मेळूच ना म्हणटा फाटल्या इलेक्शना नंतर. तांचोय दोश ना कारण ताणें मत दिलां तांच्या पंचाक दिलां सरपंचाक दिलां तशें तेंच मत म्हाकाच दिलां ते तांचे बाबतींत जी अपेक्षा करतात ती म्हज्या बाबतींत ती करणे स्वाभावीक आहा जो पर्यंत आमी तांकां सांगना. आतां वर्सभरांतले जवळ 5.5 म्हयने पार्लमेंटाक वता म्हजे कडेन 2 मिनिस्ट्री आसात 2 मिनिस्ट्रीचे जे कितें आसा 2 मिनिस्ट्री चलोवपाक देशभर भोंवचें पडटा पूण वर्सांतले 9-10 म्हयने हे भायर वतात उरिल्ल्या हातूंच्यान जेन्ना जेन्ना गोंयांक येता शेनवारा येता लोकां साठी मेळपाक दवरता हांव जरी ते गांवांक पावलो ना कदाचित पूण पावता कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अन्य सगळ्या हातूंच्यान प्रत्येक कार्यक्रम हांव एटेंड करता खंयचोच गांव असो ज्या जाग्यार पावना पण तांचे मतान म्हज्या घरा कडेन येवना म्हणजे तूं पावना असं जर समज जाल्यार म्हाका नाही आतां वतले काय वचचे ना सपून वचून येयले न्ही सगळे आपल्या मिनिस्ट्रीन अकावंट सांगा आमकां वचून तरी न्ही ते शेवटी हें ताणेंच दिल्लें काम न्ही इमानी इतपरी तें काम आमी केलें कदाचित ताजे घरा पावलो ताजी अपेक्षा ताजी प्रेमाची अपेक्षा ती राग न्ही आनी त्यामुळे आमी जेन्ना जेन्ना पावल्या प्रत्येकाच्या घरा पावना पूण गांवांत पावल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान MP लेडरच्या प्रोजेक्टाच्या फावंडेशन स्टोनाक इनागुरेशनाक अशें हातून प्रत्येक गांवांत पावल्या. दुसरी ह्या 5 वर्सां एक जी गोश्ट जाली खरी तातूंत थोडोसो गॅप पडलो हांव मान्य करता. कोरोना आयलो 2 वर्सां आमी भोंवूंक पावले ना 5 वर्सांचे पयलीं 1.5 वर्स आमी भोंवले कोरोना नंतर भायर आयलो आनी परत 6 म्हयने म्हाका एक्सिडेंट जालो एक्सिडेंटान म्हणजे हांव घरांत तसो वर्सभर उरलो म्हणजे एक्टीव तितलो एक्टीव नाशिल्लो पण जवळ जवळ ती 5 वर्सांची 3 वर्सां गेली 3 वर्सां हांव खूब वेळ तांचे कडेन पावतलो आशिल्लो ह्यो एक ट्रेजेडी जाली आनी तें तुमकां खबर आहा त्यामुळे थोडोसो ह्या टायमाक कमी पावलो हांव मान्य करता. तुमचो चड वेळ घेना कारण तुमचे शेड्यूल सारके ऑन डॉट आसा आनी गोविंद गावडेन तुमचे सारके हे करून दवरिल्ले. लास्ट क्वेश्चन 1 लाख वोटींग हेतून येतले म्हणटा तुमकां आत्मविश्वास आसा की एकदम हांव ताजे पेक्षा फुडें वतलें जे मार्जीन आमकां सगळ्या 5 इलेक्शनाक मेळ्ळा ताजे पेक्षा ह्या वेळार मार्जीन तांकां काय मेळची ना अशें दिसता तुमकां काँग्रेसवाल्यांक RGP वाल्यांक म्हाका 1,05,000 मेळिल्ले 2014 न्ही ह्या वेळी 88,000 मेळिल्ले आनी 88 आनी 1,05,000 व्हडलो फरक ना पण ह्या वेळी लोकांचो उत्साह पळयलो लोकांचो सपोर्ट पळयलो जाल्यार म्हणून ताच्या आदाराचेर आमी म्हणूं शकता हेचो अंदाज हा म्हजो. ओके देव बरें करूं. आमी आसा अनंत देवस्थान सावयवेरें आनी हांगा आमी जेन्ना कॅम्पेन कवर करपा आयली भारतीय जनता पक्षाची तेन्ना आमकां एक गाडी दिश्टी पडली आनी ताचेर आशिल्लो काँग्रेसचो फ्लॅग. सद्या जेन्ना वातावरण राजकीय इतलें पेटलेलें आसा तेन्ना आनी खंयच्याय राज्यान अशे 2 फ्लॅग लागीं येवप म्हळ्यार झगडी जाता अशें दिसता पूण गोंयांत मात परिस्थिती वेगळी. त्या गाडयेन आशिल्ले काँग्रेसचे उमेदवार रमाकांत खलप आनी ते आयिल्ले त्याच देवळान जंय कांय मिनटां पयलीं श्रीपाद नायक पांयां पडून गेल्ले. आतां हेंच गोंयकारपण आमी मेळटले रमाकांत खलप हांकां ते वचचे पयलीं आनी झाडां जावन घेतले तांचे कडल्यान तांची कॅम्पेन कशी चल्ल्या आनी बाकीचे जे आरोप आमी तांच्या विरुद्ध आयकले त्या आरोपाचेर तांचें म्हणणें कितें आसा. आमी एक्चुअली आयिल्ले कॅम्पेन कवर करपाक श्रीपाद नायक हांची आनी कोइन्सिडेंटली म्हणटा तशें आमी अनंताचे देवूळ सावयवेरें आयिल्ले कडेन मेळटा आमकां काँग्रेसचे उमेदवार काँग्रेसचे नॉर्थ गोवाचे उमेदवार श्री रमाकांत खलप हांगा भाई वर्सीस भाऊ अशें सगळे कडेन जाल्लें आसा. ब्युटिफूल कनोटेशन आतां सुद्दां आमी तांकां विचारलें जाल्यार ते म्हणटा भाई वर्सीस भाऊ चल्ला म्हणून. तुमकां आतां हाऊ मच कॉन्फिडंट यू आर रायट. आय एम व्हेरी मच कॉन्फिडंट अबाउट विक्ट्री. बरेचसो कवर केलो आमी एरिया सगळ्यो ठिकाणी हेंच सांगतात भाऊ घाता पुरो भाई तूं जाय आमकां अशेंच हें लोकांचें उलोवणें जाल्लें आसा आनी 25 वर्सांची ताची टेन्युअर ही साहजिकच लोक टॉक अबाउट इट आनी ही हिमसेल्फ हॅज किंडल्ड दॅट डिस्कशन की म्हाका 25 वर्सां जालीं कलप केन्ना 1999 ही कॉन्टेस्टेड आनी हांवें त्या वेळार डिफीट केल्लें. आतां कितें जालां आतां 25 वर्सां हांव खासदार आसा
So this has given rise to a debate, discussion. And I say yes. So therefore, it is necessary that we evaluate the work done by him. He must himself come out with all that he has done. And then I invite him for a debate. ते म्हणटा 1000 आपण प्रोजेक्ट्स केल्ले आसात आनी पुस्तकूय काडिल्ले आसात. अशें आसात 1005 बरें कितें आसा ती बेजावेली कडी वाटल्यान कितें आयुष हॉस्पिटल गेला ते म्हणटा. आयुष हॉस्पिटल घालून पळय कितें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही कॅनॉट स्टँड देर आयुष हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार पयशे अशी जाल्यार ते स्थानिकांक जॉबूच ना नोकरीच ना पूण भलते ते घुसल्यात त्या एअरपोर्टाची तीच खबर जाल्या आनी 25 वर्सांनी इतले आनी एअरपोर्ट किंवा हो ही कॅनॉट क्लेम टोटल क्रेडीट फॉर इट. It was inaugurated during his tenure, no doubt. But recollect the debate in the House. Pratap Singh Rane was the Chief Minister of Goa, and ICAO, International Civil Aviation Organization, was appointed to find a place for a hospital for an airport in Goa. Mopa Airport. Yeah, for the Mopa Airport. हाँ. So that whole story is as old as that. And secondly, that Mopa Airport area was a mining project originally, and I had objected to it. बॉक्साईट मायनिंग. Bauxite तुम्ही mining. आमच्या इंटरव्ह्यून सांगितले ते. Hey, दुसरी गजाल म्हणजे ते म्हणटा की डिबेटीक बी आपोवप इज अ ओल्ड पॉलिटिक्स म्हणटा. लेट हिम कन्विन्स पीपल की आय हॅव नॉट परफॉर्म. that is going on. You And believe he has not in fact, performed? I've done nothing to prove against him as such. It is the people who want to be convinced. They ask him these questions. Wherever he goes, this is a question posed to him. भाऊ तू खंय? भाऊ तू कितें केलां? हें सांगपाचें तुजें काम न्ही. What I can do about it. Yes, I'm not inciting people to ask him फिगर्स this जर question. पळयत न्ही तुमचे कडेन उलोवपाक एक मजा येता. हांगा 70तली जी लीड मेळटली भाजपाक हय. किंवा साखळेंतली जी लीड मेळटली भाजपाक ती न्यूट्रलायज करपाक काँग्रेसीक खंय तरी आनी 4 अशे मतदारसंघ आसचे पडटले जंय एब्सोल्युटली लीड आसचे पडटले. First and foremost, do not presume that there will be a lead for BJP in Sattari or in Sakli. I have moved about in many places in that area and find the mood of the people is anti-candidate, anti-BJP. And people have offered me so much of, they have given me such a good response there. I'm confident that You will get lead in Sattari. we may get bleed, but at least break even. पोरये अँड Same. वाळपय I feel आणि so. साखळे. I feel so. Sakri also. सो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग आमचो No, I do not विश्वजित राणे. I do not underestimate anybody. You see, recently it was Pratap Singh Rane's birthday, and a book has been published. We talked about it today in Sattari, written by Mrs. Vijaya Devi Rane. She says, maker of modern Goa. Who? Pratap Singh Rane. And Pratap Singh Rane was Congress Chief Minister. So if at all the credit goes to anyone, individually it goes to him, certainly it goes also to the party which he represented. Moreover, I used to be his leader of the opposition. And my contribution to that entire debate, it is for you to know. You have seen how we have worked. At many times I have myself helped. I have worked in without real opposition to Mr. Pratap Singh Rane, so far as the developmental works are concerned. So that credit goes But partly his to me as legacy well. is carried with Well, Vishwajit he Rane. is still now. there, but Mr. Pratap Singh... Who's having his legacy according to you? Legacy goes with the party. It doesn't go with the individual, except for maybe some individual projects that he might have completed. But look at this. Look at the river project, Anjuna project. Dam. Dam. I was involved in the whole thing there. Along with him, of course, he was the chief minister. We both worked for it. Then the Tilari irrigation project. It was I who got it restarted. Isn't that? Though in opposition for a short period I got it invested. Now, to whom does the credit or discredit goes as regards Madhe? But that time you are not in Congress. I was not in the... so that way legacy is Madhe not... project was
you know the actual When position you were today. leader of opposition, you Exactly. were MGP leader of opposition. So the legacy, ideally, the way you have answered should go to MGP, not to you. Exactly, personally. but where is MGP? If at all With you say so. BJP. Well, MGP leaders are with BJP, not the people. Not Not तुमच्या बरोबर राहिला MGP lot of many. या फावटी Lot of them, many of them are with me. Actively they are supporting me. ओल्ड आतिक लोक मेळ्ळे तुमकां Lot of them. Lot of them. Village by village, I come across these people. In fact, I go and meet them. They come and meet. Yeah, we have absolutely good cordial relations. Fortunately, my association with these people has been long standing. And I have worked with the grassroots workers. That doesn't go anywhere. Party people also know the circumstances under which I was forced to leave the BJP, the MGP. Rather, I never resigned. If you recollect, I never resigned from the MGP. I was offered the ticket. 98, I was defeated. Right. All that history, if I go, there are a lot of. you were lot of defeated by things. Sripad Naik as a member of Yes, parliament. as member of parliament. No. In 98, I was defeated by Ravi Naik. Ravi Naik. Okay. 99, I was nobody. I was nobody. It was a sort of a commoner versus a giant from the BJP. And BJP had just emerged at that time in the whole country. Not a giant, you're just Whatever a you starter. call it. Maybe, He had not even won one election at that time. Okay, but behind him, RSS. Behind him, the frontal organizations of BJP. Behind him, the entire BJP. So, दोन प्लँक तुमचेर काडटा एक म्हणटा ते की लास्ट इलेक्शन दॅट रमाकांत कल्लप won was 1999. After that, lot of things has happened. Exactly. He is not updated about the politics. Exactly. What he says is correct, but is he updated? He got elected 5 years back. But then, show your card, achievement card. That is what people asking. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, इसमें आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे 9 मिनरल्स है, तो कंप्लीट न्यूट्रिशियस फूड के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस काफी है। संपूर्ण पोषण के लिए पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, घर घर में पंचामृता। Secondly, there is also a suspicion is tried to be this thing because म्हणटा की महाराष्ट्र म्हापसा अर्बन बँकेक साल्वेज करपा खातीर ताणी हेल्प केले, कोणे केले? बीजेपीन हेल्प केले, केले का काबार केली बँक? आता हेल्प केले Selfish केली का काबार केले? आता latest. When I met these people, when I met Shirodkar recently, and I gave him figures. I said, तुझे legacy of whatever your leaders did in the past, let us keep it aside. Today the position is about 60-70 crores have to be paid to the depositors. And the assets are about 100 crores. So why don't you revive it? Take over the assets and take over the liabilities as well. So they said, okay, we will discuss it. And he made a statement that we are prepared to revive the It bank. can be revived. It can be revived. That's what I've been saying for ages now. कारण ते डेपोजिटर्स आसा पळय ते पळयता आसतना they are waiting for you to say something on this. I have said this, and in fact, very soon I will be talking about it. Right now, the position is very simple. As on 31st of March, 60-70 crores liability, almost 100 crores, more than 100 crores assets. ताजी. Okay? So what was even when the liquidation order was passed, the bank was in an absolutely good situation. But then, Khalap had to be finished somewhere. Khalap So had to bank be was damaged somewhere. finished to finish Khalap. Yes, you remember that. It's not just bank. Maps Urban Cooperative Bank, Bardis Bazaar Cooperative Society, Mandre College, Khalap High School. Lot of things were in line. I had to fight cases. I fought on the street. I agitated. I went to High Court 3 तरी times. पूण तुम्ही तांच्या ऑफिसांनी वचून फोटो दिसता तुमचे तांकां हे करता फोटो इतले दिसता की हांव दुस्मान न्ही रे कोणाचो. पण त्यांनी जर फिनिश करपाक यू शुड नॉट हॅव गॉन देयर नो. हू आर राग दीस येयला पीपल? तुमकां राग आयलो पूण कितें रे मनीसपण सोडपाचें आसता कोणें. इफ यू इनवायट मी टुमॉरो फॉर द बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ युअर चायल्ड, शुड आय से नो? इवन सपोजींग यू बिलॉंग टू द BJP, इफ यू इनवायट मी, मनीसपण आसता न्ही कितें तरी. सो इट वॉज दॅट. फोटो काडटा तूं ते घालता. वॉट डज इट शो? वॉट डज इट प्रूव मॅन? इट शोज मेन पॉलिटिक्स ऑफ दीस पीपल. शोज की फोटो दवरलेले तुमचे तांणी. सो लास्ट Main point. लीडाचे बद्दल उलयतना ते म्हणटा 1 लाख लीड. आमी आतां श्रीपाद नायकां कडेन उलयले ते म्हणटा मोर दॅन 1 लाख लीड. उलयत रावा म्हण सांग. डे ड्रिमींग जाय तितलें करा. Khalap will win. My margin will be somewhere around 40,000 lead. 40,000 लीड. Mark my words. We believe that you calculate and you speak. I don't see it otherwise. Yes.
I have a perfect rapport with the grassroots people. I have a rapport with the even BJP people, Congress people, MGP people. And today, after 25 years of a continuous position in the he is a senior most MP. In that sense, he could have been Prime Minister of India. But then he has been shunted from portfolio to portfolio, from ministry to ministry, and in the process got nothing for the state. And he cannot take credit for those 2 projects, as I said to you. मोदी सर सरकार केलें जाल्यार म्हणटा की हांगाच्यान आमी ऑपोजिशनान धाडून कितें फायदो खासदार Because the opposite कितें फायदो? You don't need voice. बट यू बिलीव मोदी विल फॉर्म Well, wait. I believe it is the Congress which will form the government, but whoever forms the government, you need a voice. Does Goa have voice in the parliament today, particularly in the North Goa seat? Let us see the question of Matai. Did he open his mouth any time? Did he write to the Prime Minister on this issue? If so, where is the correspondence? तर तुम्ही उलोवपाक शकता ना wait. कर्नाटकान परत काँग्रेस Okay, don't worry. You check and see whether it is BJP government in Karnataka or Congress government, and nobody can stop Kala from taking up the issues of the people. दिस इज फायनल स्टँड This is my final stand, a firm पार्टी हायकमांड stand. कितले सांगले Kidde, you tell me what it. Throw me out if the time comes. यू विल स्पीक I फॉर will stand. I'll अगेंस्ट stand. I'll कर्नाटका stand. गव्हर्नमेंट I'll do that. Not only this, I had written to this Congress BJP government. Allow me to represent Goa in the Supreme Court and before the Water Disputes Tribunal to defend the case of Goa. They didn't consider. I said I will work free. I'm a lawyer. I can do it. Yes. So That this was offer situation. still continues. It continues. and you are Yes, I'll winning take it the up. case. I'll get, there is every possibility. A lot of water has flown down, rather flown across the mountain hills into Karnataka. Convert, channelize. Channelize that side. But then I'll take up the issue of Goa. I'll be the voice of Goa. This is I promise. Thank you, sir. Thank you very much and all the best, sir. तुम ticket मिला first time we are meeting. Yeah, देव बरे करूं, sir. So सो दिस इज गोवा. एका वटेन बीजेपीची हे चल्ला आसतना दुसऱ्या वटेन काँग्रेसचे कॅन्डिडेट त्याच देवळान पांया पडपाक गेल्ले आसा. दिस इज द एसेन्स ऑफ गोवा अँड गोवाज पॉलिटिक्स. कीप असायड युअर रायवलरीज, पॉलिटिकल रायवलरीज, बट टू पीपल कूड बी गुड फ्रेंड्स इन स्टील कॉन्टेस्ट अगेन्स्ट ईच अदर. तुम्ही पळयतात GNH. Hub Express Judgment 2024, powered by Panchamrita. Travel partners Counto Honda. 20 years of trust and performance. Counto Honda rides on.